गांवगिऱ्या वाठारांनी कार्यावळी जावच्यो म्हणून कला आणि संस्कृती खातें कार्यावळींचो खर्च पळोवन पैसे मंजूर करता. मात काणकोणाक खात्याचो गोंधळ उक्ताडार. थळाव्या आमदाराक विश्वासान घेवच्या पयलीं थंयच्या 13 संस्थेच्या नांवार खंय सुमार 26,85,000 रुपया मंजूर केले. थळाव्या पंच सरपंचांचो आरोप. कसल्योच कार्यावळी करूंक ना म्हणून कांय संस्थेचे अध्यक्षूच खंय सांगतात. पैसे मंजूर जाल्या म्हणून तांकां खबर ना. संस्थेक पैसे मंजूर जाला ते अशे. महामाया कला क्रीडा सांस्कृतिक संघ येडा खोतीगांव संस्थेच्या नावार 3 लाख रुपया मंजूर. श्री मुक्ती सेल्फ हेल्प ग्रुप येडा खोतीगांव संस्थेच्या नावार 2,50,000 रुपया. आदिवासी महिला मंच येडा खोतीगांव संस्थेच्या नावार 2,60,000 रुपया. संजीवनी सेल्फ हेल्प ग्रुप भूतपाल खोतीगांव संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. आदिवासी मंच खोतीगांव संस्थेच्या नावार 2 लाख रुपया. ओमकार PBL सेल्फ हेल्प ग्रुप आवळी खोतीगांव संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. श्री मल्लिकार्जुन सेल्फ हेल्प ग्रुप भूपर गावडोंगरी संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. महामाया सेल्फ हेल्प ग्रुप भूपर गावडोंगरी संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. संगम काणकोण चाळ गावडोंगरी संस्थेच्या नावार 2,50,000 रुपया. शिवनाथ सेल्फ हेल्प ग्रुप कोणाळकट्टा गावडोंगरी संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. मल्लिकार्जुन सेल्फ हेल्प ग्रुप वैजवाडो श्रीथळ संस्थेच्या नावार 1,50,000 रुपया. ट्रायबल रिसर्च सेंटर बड्डे खोतीगांव संस्थेच्या नावार 1,75,000 रुपया. पार्वती परिवार येडा खोतीगांव संस्थेच्या नावार 3,50,000 रुपया. 13 संस्थेच्या नावार सुमार 26,85,000 रुपया मंजूर केल्यात. कार्यक्रम करनासतना अधिकृतरित्या कार्यक्रम दाखयनासतना कार्यक्रम केले अशें दाखोवन प्रचंड प्रमाणात एक पयशांचेर धडोड पडलो असो म्हाका दिसता. आनी अधिकृतरित्या काणकोण मतदारसंघाचो आमदार जो भारतीय जनता पक्षाचो आनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचो अधिकृत आमदार तेकाय थिंगा आपयल्ला. आनी मल्लिकार्जुन सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तेजे प्रेजिडेंटाक हांव मेळ्ळें आसा. तिणेन सांगला हो प्रोग्राम जो आसा आमी केलो ना आनी आमच्या वार्ड नंबर 6 पैजावाडा गांवाक हो मल्लिकार्जुन सेल्फ हेल्प ग्रुपान हो प्रोग्राम जो केलो ना. कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा फंडाची मागणी करता तेन्ना आमी पैसे दितात. कार्यावळी जावं ना जाल्यार संस्थेचेर खंय निर्बंध घेतले. आमकां एप्लिकेशन येता आमी कोणाक ना म्हणना. आमी तें डिपार्टमेंट स्क्रुटिनी करता आनी तांकां आमी सँक्शन करता. आतां कार्यक्रम करूं ना कितें ना तें आमकां परत आमी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट म्हणून घेता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जर तशें जर आसा जाल्यार चवकशी जातली आनी हे जे कोण जे NGO जे कोण आसा कार्यक्रम करना तांकां कायमचे आमी डिबार करता. ब्युरो वांगडा बबीश बोरकार.